पासपोर्ट OCI इश्यू रोखडो तडीक दिल्लीचा यत्न. मुख्यमंत्री म्हणटा CAA शेजारच्या मुस्लिम देशातल्या अल्पसंख्याकांक नागरिकत्व. प्रधानमंत्रीची तुस्त. CAA कायदो लागू करपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक गोंय BJPचो येवकार. म्हणटा NRCचोय विचार करचो. घुसखोरांचो बंदोबस्त करात. आप म्हणटा वेंचणुकेक स्टंट. मोपासावन लक्षद्वीप फ्लाय 91 एअरलाइन फ्लाइट सुरू. 18 मार्चा सावन मोपा आनी 13 शहरांक कनेक्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा देखो अपना देशाचो गोंय टुरिझमाक बूस्ट. दाबोळे मोपाक लाव. दाबोळे एअरपोर्टाक आनीक एक धक्को. स्पाइसजेट एअरलायन्साचो दाबोळे वेली सेवा बंद करपाचो निर्णय. मोपा वेल्यान सेवा चालू. देशभर 760 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल. गोंयांत वास्को आनी कुडचडे सावड्ड्या स्टेशनार स्टॉल. प्रधानमंत्र्यान VC वरवीं केले उक्तावण. सुप्रीम कोर्टाच्या अर्दे उपरांत भारतीय स्टेट बँकेन वेंचणूक आयोगाक दिली इलेक्ट्रॉल बॉन्ड विशीं म्हायती. 15 मार्च मेरेन वेंचणूक आयोग करतलो जाहीर. मुळगावचे सेजा मायनिंग वाठारांतल्या तळ्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इन्स्पेक्शन करून उदकाचे नमुने वेले. सेजाची मायनिंग पिटांतले उदक तळ्यांत वचून उदक प्रदूषित. गोंय मनीस हक्क आयोगाची सोनारखेड आजगांव 5.6 MLD उदका पुरवण प्लांटाचे काम पुराय करपाची सरकाराक सुचोवणी. सावंतवाडी 11,50,000 रुपया मोलाचो गोंयांत तयार केल्लो सोरो आंबोले पुलिसांनी केलो जप्त. एम्ब्युलन्सीत सोरो व्हरताले. पुलिसांनी 3 जाणांक केले अटक. हरियाणात भाजपा JJP युती फुटली. BJPचे अपक्षांक घेवन सरकार. नायब सिंग सायनी नवो मुख्यमंत्री. आदलो मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर रावता लोकसभेक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 30 परस चड देशांतल्या प्रतिनिधी सयत भारत शक्तीचे केले उक्तावण. राजस्थानाच्या पोखरणात 3 सेना दळाचे शक्ती प्रदर्शन. भारतीय वायुदळाचे तेजस फायटर जेट कोसळ्ळे. जैसलमेर राजस्थानात क्रॅश. पायलट सेफ. अपघाताची जातली चौकशी. तेजसाक पयलेच फावट अपघात. महाराष्ट्रात सगळ्या सरकारी कागदपत्रांनी पयलीं आवयचे नाव लावचे पडटले. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचो निर्णय. अरुणाचल प्रदेशाचेर चीनाचो दावो भारतान न्हयकारलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेशाचे भेटेर गेलो म्हणून चीनान घेतिल्ली हरकत. राज्याक आर्थिक संकटांतल्यान भायर काडपा खातीर केरळाक पॅकेज दिवचें. सुप्रीम कोर्टान सांगले केंद्राक. गुजरातात पोरबंदर दर्यादेगे लागसार 400 कोटी रुपयाचे ड्रग धरले. 6 पाकिस्तानी आरोपींक बोटी सयत केले अटक. भारतीय सैन्य मुजती आदी मालदीवांतल्यान भायर सरपाक सुरवात. राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझून भारतान सैन्य भरचे म्हणून केली विनवणी. राहुल गांधीची भारत जोडो न्याय यात्रा पावली महाराष्ट्रात. नंदुरबागेंतल्यान सुरवात. महाराष्ट्रात यात्रेचो निमणो पावंडो. रमजान सुरू. गाझात इस्रायलाच्या हवाई हल्ल्यात 67 फिलिस्तीनीक मारले. रमजाना वेळार हल्लो बंद करपाची अमेरिकेची मागणी. शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते. निफ्टी 22,305. सेन्सेक्स 73,656 उक्तो.